हाली एक नवो ट्रेंड येयला, रिलेशनशिप चलना सुसाईड करपाची. बॉयफ्रेंडाक सोडलो सुसाईड, हात कापले, नाकाल्ले केले. चेडवान सोडलो सुसाईड, मातशे फ्रेंडा वांगडा खंय बायकीर बसून गेले सुसाईड. चेडवान सोडलो, रिलेशनशिप एंड जाले, संवसार सोंपलो. आवय बापायन जे स्ट्रगल केले सोंपले. हेच चालू आता. सो गायज, रिसंटली एक आमच्या गोंयान एक इन्सिडेंट जाल्लो आसा. एका भुरग्यान सुसाईड केल्लेली आसा जस्ट बिकॉज त्याच्या गर्लफ्रेंडान तेका सोडला आणि चीट केला म्हणून. आता चीट केला कितें केला आमकां खबर ना, बट कितेंय जावं, येदो व्हडलो भुरगो एक चेडवान सोडला तेका, कितें म्हणटा ते आमचे चीट केलो म्हणून लायफ एंड केली. ओके, हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता गायज, सिन्स डे वन जेन्ना तुमी तुमच्या आवयच्या पोटान आसता, 9 महिने आवय पळयता तुमकां, आवयचो स्ट्रगल, आवयची पेन, आवयचे दूख सूख हे तुमकां पयलीं खबर आसना. ओके, जेन्ना आवय तुमकां जन्म दिता तेज्या उपरांत तुमी व्हडली जाता, तुमकां पळयता, तुमचो गूम काडटा ती आवय, सारकें मग पैसे नासतना खंयच्यान खंयच्यान पैसे अरेंज करून ल्हानाचो व्हड करता, जेवण हाडटा घरान आपणाच्या भुरग्यांक लागून, कपडे हाडटा. जेवणाक घरान तर कितें ना जाल्यार कोणाकडे 2 रुपया मागून आपणाचे पोट भरपी ती आवय. आणि जेन्ना तुमचो टायम येता की तुमी व्हडली जातली आणि तुमी कामाक लागतली आणि तुमी तुमच्या आवय बापायक पळयतली, जाणटे आवय बापायक जे जाणटे आवय बापायक चलोंक जायना, जे जाणटे आवय बापायक बसोंक जायना, जे जाणटे आवय बापायचे हात कापता, अशे थरथरता कामां करपाक, कित्याक ती जाणटी जाली. आवर पेरंट्स आर गेटिंग ओल्डर डे बाय डे आणि तांकां आमची गरज आसा, आमच्या तरणाट्यांची गरज आसा, भुरग्यांची गरज आसा. आणि तुमी त्या सिच्युएशनाचेर मोग करता म्हणून एक वायट हे मोगान पडटा, रिलेशनशीप तुटता, रिलेशनशिपान बॅक बिचींग जाता, चिटींग जाता, आनी खूब कितें जाता. हेजो मिनींग कितें, तुमी लायफ एंड करतली. इज इट द रायट चॉयस ऑफ एंडिंग युअर लायफ एंड केली म्हणून रिलेशनशीप त्या चेडवाचे सारखे जातले और त्या चेड्याचे सारखे जातले? ना. तुम्ही सुसाईड करून गेली, तुम्ही तुमची लायफ, तुमची प्रॉब्लेमा एंड करून गेली, तुमच्या फाटल्यान तुमच्या पेरंट्साक सफर करचे पडटा एव्हरी डे, एव्हरी नाईट, एव्हरी सेकंड. माझ्या वांगडा तुमकां सांगता, टू बी ऑनेस्ट, सिन्स डे वन, ओके, माझे अंकिता पयले गर्लफ्रेंड न्हू. आय हॅड रिलेशनशीप बिफोर. ओके, आणि माझे रिलेशनशिपान 2-3 गर्लफ्रेंड आसली. तुमकां ओपनली सांगता, हांव तुमकां बिंदास सांगता. आणि हेच्या बद्दल हांव व्हेरी एक स्पेशल ब्लॉग करतलो, हाव वी मेट आणि कितें आनी कशें पळय तें. डे वन, यू गायज नो माझी रियलिटी की आय एम बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. आणि आयज काल न्हू थोड्या चेडवांक ते हजम जायना, सारकें उलोवंक सोदता न्हू. नाव डेज आयच्या भुरग्यांक ते हजम जायना की बाबा माझो बॉयफ्रेंड मिडल क्लास, माझ्या बॉयफ्रेंडा कडेन बुलेट KTM ना, माझ्या बॉयफ्रेंडा कडेन आयफोन ना, माझ्या बॉयफ्रेंडाचे लांब केस ना, जावं माझे बॉयफ्रेंड काळो गोरो ना, माझ्या बॉयफ्रेंडाचो बंगलो ना. हे न्हू आयच्या चेडवांक, नॉट एव्हरीबडी नाल्यार ऑफेंड जायशात. येस, सर्टन चेडवांक न्हू, सर्टन चेडवांची सोच आसता की माझ्या बॉयफ्रेंडाची व्हडली गाडी आसची, जावं घर आसचें. ओके, भितरलो काळीज थ्रू हार्ट केन्नाच कोण पळयना. हांव तुमकां माझे 3 गर्लफ्रेंडा मदले एक गर्लफ्रेंडाचें सांगता तुमकां. आय वॉज इन रिलेशनशीप, एव्हरीबडी वॉज नोईंग अबाउट इट, माझी फॅमिली, त्या चेडवाची फॅमिली.
You know why I was left alone? Because I had nothing in my wallet. आता हांव त्या चेडवाची चूक काडू, तेका बोटां दाखोव की तेणे म्हाका सोडलो ऑल बिकॉज आय हॅड नथिंग इन माय वॉलेट. नो, हांव त्या चेडवाक ब्लेम करूं शकना. टील नाव हांव कोणाक ब्लेम करिना. तेज्या आवयची कितें तरी प्रॉब्लम आसतली. तेज्या आवयची ड्रीम आसतली की आपणाचें चेडूं बऱ्या घरान वयचें, बऱ्या चेड्या वांगडा वयचें. म्हाज्या चेडवाक जशें आमी पयला तशें त्या बॉयफ्रेंडान तेजी लायफ आनीक बेटर करची हे चेडवाच्या फॅमिलीचे ड्रीम आसता. सो हांव तशेंच समजोन हांवें हे सगळे मनानूच दवरले म्हजे प्रॉब्लम्स. एक ब्रेकअप इमोशनली हार्ट ब्रेकिंग, बट हेजो मिनींग असो न्हू की हांव वयतलो आनी थंय वचून जीव दितलो. टोटली रॉंग. तुमकां खरें सांगता, इट टेक्स 12 days. हांव म्हणटा तुमकां, ओके, इट टेक्स 12 days टू थिंक, 1 month टू रिमेंबर आणि 3 months टू फॉरगेट अ पर्टिक्युलर रिलेशनशीप. एक 3 म्हयन्यान तुका आनी एकलो मनीस दिसतलो, तो तुमकां चड आवडोंक लागतलो. आनी एकले चेडूं दिसोंक लागतले, ते तुमकां चड आवडोंक लागतले. लायफ गोज ऑन. लायफ गोज ऑन. तुमी कितले दीस रडटली एका मनशा खातीर? स्पेशली द वन हू लेफ्ट यू अलोन इन युअर गुड अँड युअर बॅड टाइम्स. म्हणजे तुमच्या वायटाच्या टायमार तुमकां सोडून गेल्ले त्या मनशा खातीर तुमी रडोन कांयच फायदो ना. वेस्ट ऑफ टायम. टोटली वेस्ट ऑफ टायम. फाटी सरा, फाटी वळोन पळया. तुमची मम्मी आहा, तुमचो डॅडी आसा, भयण भाव आसा, आनी खूब व्हडली फॅमिली आहा, ती तुमकां मोग करता. पण एक चेडूं, एक बॉयफ्रेंडा खातीर लायफ एंड करप, इज इट वर्थ? 9 म्हयने पोटान आवय त्रास काडटा, इज इट वर्थ? सुसायड करपाक वर्थ? ही व्हिडिओ हांवें कित्याक काडल्या तुमकां सांगता. हांवें 5 म्हयने पयलीं तुमकां एक व्हिडिओ घातलेली की तुमी सुसायड करता, तुमी नाकाल्ले बॉयफ्रेंड करता, तुमच्या वांगडा चीट जाता. ही तुमकां हांवें 5 म्हयने पयलीं एक व्हिडिओ घातलेली. तुमी वचा आनी चॅक करा. हांवें सेम सिच्युएशन परत एकदा. ओके, हांव सगळे यूथ जे म्हाजे व्हिडिओज पळयता, म्हाजे जाणटे भुरगे नेणटे सगळे व्हिडिओज पळयता, ही मॅसेज तांकां, टॉक टू युअर चिल्ड्रन्स. तुमच्या भुरग्यां वांगडा टायम स्पेंड करा. तेंचो बॉयफ्रेंड कोण तो पळयात, तेंचे गर्लफ्रेंड कोण ते पळयात. इज शी अ गुड वुमन? इज ही अ गुड मॅन? पळया. नावडेज टीनेजर 14-15 years ओल्डाचे भुरग्यांक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड. भुरग्यां वांगडा टायम स्पेंड करा. तांकां वायट, बरें, गूड अँड बॅड हेतून अंतर शिकया. गुड टच, बॅड टच हेतून तुम्ही तांकां अंतर शिकया. दॅट इज रियल लायफ अँड अ बेटर फ्युचर. तुम्ही लजतात तुमच्या भुरग्या कडेन उलोवपाक, तुम्ही भियातात, दॅट इज टोटली रॉंग. बरे गायडन्स दीत जाल्यार बरे भुरगे बरे उरता. ओके, बरे गायडन्स दीत भुरगीं बरी उरता. जस्ट रिमेंबर द पेन ऑफ युअर मदर. आवयचो पेन पळया त्या टायमाचो. अरे बाबा, म्हाजी मम्मी म्हाका चलोन स्कुलाक व्हरताली जेन्ना आमचे कडेन बशीक पयशे आसनासले. म्हाजी मम्मी आपणाची एक चपाती म्हाका दिताली की ती भुकी रावताली, पण म्हाजें पोट भरताली. तें चिता. चेडवा खातीर, चेड्या खातीर लायफ एंड करप, इज इट वर्थ? नॉट एट ऑल. तूं कितें म्हणूंक सोदता असल्यांचे हेजेर भुरग्यांनी सुसायड करपाची? सो गायज, माझी एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा. कितें जाणां, समज कोणाक आपणाचो भुरगो 13 वर्साचो आसा, जर चेडूं 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्साचे समज तुमकां भुरगीं आहा, जाल्यार प्लीज गायज तेंचेर न्हू चड लक्ष दवरात. कित्याक की हांवें म्हाज्या नजरेंतल्यान खूब जाणांक अशें पळयल्लें आसा, हातीर कात्रे मारतात आनी ही करता, काय ना जांग, कितें जालें, कुछ नाही. मागीर दुसऱ्या म्हणटा अशें अशें जालां स्कुलान. सो प्लीज तुम्ही मातशें तेजेर लक्ष दियात. थोडे जाणां कितें करता जाणां, आपणाचो शोना सोडून गेलो म्हणटा, येद्दी व्हडली बाटली घेता आनी कोणशाक वचोन बसता. सारकें न्हय? टोटली रॉंग हे सगळे. आमी तुमकां आमच्या ताच्या रेजिडेन्सीन टॅनन रावताली घाटी.
चोडू अराउंड 14 years ओल्ड बॉयफ्रेंडान आनी खंयच्या क्लासीनूच दुसरे गर्लफ्रेंड केले म्हणून घरा कडेन येवन हार्ट कट केलो. हांवें ताका बरो तापयलो. ओके, बरो तापयलो. कितें करता तुज्या आवयचें हें तें ना, आयकना. लव इज ब्लायंड म्हणटा पळय ते, ब्लायंड ब्लायंड. आतांची भुरगीं तुमी कितले एक्सप्लेन करीत न्हू ते आयकनात. आनी आवय बापायन न्हू शुअर करूंक जाय की आपणाची भुरगीं सगळीं सारकीं आसात आनी रायट डायरेक्शनान आहा, स्टडी करतात, ट्युशनाक खरी वयता काय, स्कुलाक खरी वयता काय. हांवें घे म्हणून भुरगे पयले ट्युशनाक म्हणून भायर सरता आनी खेळपाक वयता आनी कितें करता. पण एक फॅक्ट तुमकां सांगता, तेतूंतलो हांवूय एक. हांव ट्युशनाक वयता म्हणटालो आनी हांव ट्युशनाकूच वचना, आमी खेळटाले शेतांत क्रिकेट. ओके, बट जेन्ना रिजल्ट येयलो तेन्ना आवयचे बापायचे तोंड पयलें तेन्ना कळ्ळें की बाबा हांव खंय तरी रॉंग आहा म्हणून, खंय तरी रॉंग आहा. सो म्हाजी व्हिडियोज कोणूय पळयता, प्लीज हांवें केल्या ती मिस्टेक तुमी करूं नाका. तुमी शिका, वयर सरा. एवरीथींग इज नॉट कितें म्हणटा तें आमी फन टायमपास हे ना. आयज काल तर शिक्षण ना, एज्युकेशन ना जाल्यार तुमकां कांयच रिस्पेक्ट ना. तुम्ही जेन्ना एज्युकेट जातले, तुम्ही बरे शिकतले, तेन्नाच तुमकां बरें लायफ मेळटली आनी यू वील हॅव अ मनी. मनी इज ऑल्सो नेसेसरी, बट कितें तुमचो एज्युकेशनूच ना जाल्यार कितें फायदो. सो म्हाजे हे यूथ कोणी ही व्हिडिओ पळयता, प्लीज बी अलर्ट. डू नॉट फॉल इन एनी ट्रॅप. खंयच्या चेड्याच्या चेडवाच्या ट्रॅपान पडो नाका. नाव सोशल मीडिया इज सच अ बिग प्लॅटफॉर्म. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऑर्कूट, व्हॉट्सॲप, हे तें माती गोवर, टेलिग्राम. आयज खंय ना खंय एक फिमेल पर्सनॅलिटी व मेल पर्सनॅलिटी तुमकां एक एनी प्लॅटफॉर्माचेर तुका न्हू नाव टायप केल्यार अवेलेबल जाता आनी यू कॅन कम्युनिकेट विथ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. तुम्ही चॅट करू शकता, तुम्ही इमोशन्स शेअर करू शकता. ओके, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉल इन लव. 9 महिन्याच्या मोगा खातीर लायफ एंड कर, सुसाईड कर. इट इज टोटली रॉंग. अरे तुका सोडून गेले, तुका सोडून गेलो जाल्यार लायफ तुजी थंय एंड जाता. देवान आनी बरें कितें दवरलां आसलेलें हें न्हू जाल्यार आनीक बरें. हू नोज तूं ज्या लेवलाचेर आहा तो खंयच्या लेवलार पावत तो. दिस इज वॉट लायफ इज. सो प्लीज तुमचो टायम मॅक्झिमम पेरंट्सांनी टायम आपणाच्या भुरग्यांक दिवचो आनी भुरग्यांनी ही म्हाजी व्हिडिओ पळोवपाची आनी तुमी अंडरस्टँड जावपाची की अशें करच्या पयलीं तुमचे आवय बापायचे चिंतपाचें. हेच सांगून हांव तुमकां आयज ह्या लायव्ह हेचेर येयल्लो. इनस्पायर्ड ऑफ नोईंग आय हॅव व्हेरी बॅड फिवर आनी म्हाका खरोच कोल्ड आसा. आनी कालची आमची व्हिडिओ तुमी कमला नायक ही आंटीची पळयलेली आसतली. व्हेरी ओल्ड, कांट वॉक, नो हाऊस, नथिंग टू स्लीप, नथिंग टू ईट, कूक करपाक आयदनां ना, गॅस ना, स्टोव ना, बट शी डोंट हॅव एनी कंप्लेंट की आपणा कडेन ना म्हणून. सो दिस इज हाव इट वर्क्स. लायफ इज लायफ. सो प्लीज बरें रावा. हांव एवरी 3 व्हिडिओनी तुमकां सांगता, बट आयज परत एकदा सांगता, दिस इज एंड ऑफ द इयर. नोव्हेंबर, डिसेंबर खूब एक्सिडेंट जाता. प्लीज ट्राय टू रायड युअर मोटरसायकल सेफ, ड्रायव्ह युअर कार सेफ विथ प्रॉपर सीट बेल्ट, प्रॉपर हेल्मेट, प्रॉपर लायसन्स, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ब्रेक्स, एवरीथिंग. ओके, आनी बी सेफ आनी मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी चॅनलाक आमच्या लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. गुड नाईट.